नमस्कार, हांव शंकर पोलजी. आमच्या गोंया खातीर हांव एक कोल एक्टिविस्ट आणि ह्या गोंया पासून आमी वावरतात. हांव सय्यद इफ्तियाज, एक्टिविस्ट. हांव एंथनी डिसिल्वा. I am also an activist for the last 25 years and a social worker. So आम्ही आयज तिगोय एकठांय येयल्या एक गोंय सांबाळपाच्या निमित्तान कोणाक एक संदेश दिवपाक म्हणून. एक म्हणल्यार आमी चल GOA गोवा अशें म्हणून आमी अमर, अकबर आणि एंथनी म्हणून फुडें सरल्या. शंकर, आम्ही आता पळयला की हे 2022 आता सगळे इलेक्शनाची तयारी चालू आहा आणि आम्ही 2017 जे इलेक्शन फेस केले ते 2017चे जे इलेक्शन जाल्ले दॅट वॉज टू वर्स्ट फॉर अस. कित्याक तेतून आमकां डिफेक्टर्स हे आहा न्हू जे केन्ना गोंयच्या हिस्ट्रीन जावंक नासलेले तशें आमी गोंयांत पळयलें. हे जे कोण त्या टायमार निवडून येयल्ले लोकांनी आपले मत मारले एक पार्टीक आणि त्या पार्टीक बिट्रे करून हे दुसऱ्या पार्टीन गेले. सो हेंच्यानी लोकांचे विचार विमर्श कांयच घेवना, लोकांक विचारूंक ना, ताका कॉन्फिडन्सान घेवना लोकांक. सो आयज खरी गरज आहा की लोकांनी विचार करपाची की ह्या इलेक्शनान आमी जेन्ना कोणाक वोट मारतले न्हू तो क्लीन सारको नीट अँड क्लीन फेस आसूंक जाय, कितें समाजा पासून वावरपी आसूंक जाय, जेका आपल्या मातृभूमी बद्दल प्रेम आसपाक जाय, कितें ना कितें तरी गोंया खातीर तेणी केल्लें आसपाक जाय. फक्त तेंचे कडेन पयशे आहा ते पयशांचे आमीश दिता म्हणून आमी तांकां वोट मारया नाका. हें जालें म्हाजें पर्सनल मत. कितें आनी म्हाजें म्हणणें कशें गेल्या फावटी जे तेंच्यांनी केलें आमच्या वांगडा तेंच्यांनी गोंयकारांचो घात केलो लिटरली. सो हे फावटी ते तशें जावपाक जायना आमकां आमच्या वांगडा. सो आमी मागता की हे जे इलेक्शन आहा हे गोंयकारांनी आपूण घडोवन हाडपाक जाय, हे गोंय वाचोवपाक. इतलेंच आमचें डिमांड. आणि अशें तूं शंकर अशें म्हणटा ते प्रमाणे जाल्यार एक कोण जे पार्टींतल्या पार्टीन वयता वो इंडिपेंडंटल्या खंयच्या पार्टीन वयता तर तेमी तुज्या मत आसा म्हणजे तेमी परत लोकांशी येवपाक जाय आशिल्ले. ऑफकोर्स न्हू. ओके, तेच कितें म्हणटा. आता आम्ही एक सरकार निवडून येयल्ली 2017. तर सरकार निवडून हाडटकच आमकां हें आसपाक जाय की गोंयचे आनी गोंयकारां खातीर तरी काम करपाक जाय. पूण आतां जालां कितें, आमचे कडेन इतली इश्यूज जाल्यात 2017 आसा पळयले जाल्यार नॅशनलायझेशन ऑफ रिवर्स, पोल प्रकल्प, डबल ट्रॅकिंग, मागीर आमचे 3 लिनियर प्रोजेक्ट कमिंग फ्रॉम द मोलेम वायल्ड लायफ सँच्युरी, मागीर आमचे वॉटर फेसिलिटीज ना, गांव ताकली गांवांनी पासून उदक ना, मागीर अशें मारीन लायफ सगळे डिस्टर्ब जाल्ले आसा आनी लोकांची भलायकी जी आसा, हॉस्पिटल्स आनी हेल्थ सेंटर्स जे आहा ते पासून सारखे चलना. असली दुर्दशा गोंयची जाल्ली आसा. हे जे 5 वर्सां जे जाल्ले आसा ते आमकां कशे भाशेन स्टॉप करपाक जाय. तर हे स्टॉप करपाक जाय जाल्यार आमकां बरे मनशाक, बरे उमेदवाराक निवडून हाडचें पडटलें. त्या खातीर आमकां वावुरपाक जाय. आमी मेळून जे काम करतले तेन्नाच हे जावंक शकता. नाजाल्यार आमी परतून तेच खेळगड्याक निवडून हाडले जाल्यार गोंय खंय वयतलें आमकां खबर ना. पूण तुज्या बाबतीन कितें म्हणटा तूं इतिहास हे फॉर एक्झाम्पल कोल जशें आमचे वास्को, मार्मागोवा आनी आख्खी लायन जी कोस्टल एरियांतल्यान वचपाची आसा हे सगळें बंद जावपाक जाय की हे चलतलेच तशें. कोण न्यू पार्टी येतली तेमी हेंचेर लक्ष दिवपाक जाय ते नाका. आनी लक्ष दिवपाकूच जाय कित्याक कोल म्हणटा ते गोंयांतल्यान येवप आनी हांगाच्यान सगळें ट्रान्सपोर्ट जावप हे आमचे भलायकी खातीर वायट आसता. आनी तशें आमी पळोवपाक गेले जाल्यार वास्कोन कितलेशे लोक दुयेंस पडलाय कोलाक लागून. सो कोल हॅज टू कम्प्लिटली स्टॉप. आनी जो आमचो हो हे जे सरकार नवें येतलें जे आमी निवडून हाडटले नवे लोकांक तांणी हे जे इश्यूज आसा ताका एड्रेस करपाची जी शक्ती आसा तर तांचे कडेन जी हिंमत आसा ताकाच आमी निवडून हाडपाक जाय. कित्याक हो प्रकल्प आमकां परतून तो इश्यू वयर येयल्लो नाका आमकां. इतलेंच. आता आमी तिगोय आमी एका प्लॅटफॉर्मार आयले कित्याक गोंय आमी मनान धरले की आमी सगळे गोंयकार आमी एक जावया आनी सगळ्या पार्ट्यांक सांगया आमी की आमकां पार्टी व्हडली इम्पॉर्टंट आसची ना. हे पार्टी आमकां सगळ्यांक कमीच लिस्ट करप्ट. आमी म्हणटात अरे 4 जाण आसलेले कॅन्डिडेट, 4य सगळे भेटते, 4य सगळे फोटींग, मागीर करुया कितें. मागीर आमकां एक उपाय आसता नोटा म्हणून मारपाचो. आमचो तर मत आसा नोटा मारपाचो. शंकर, नोटा मारलो म्हणटच आमचो वेस्ट जाता एकूण. तर आमी कितें करूं येता की आमी त्या कोण 4 आसा तेंच्या भितर लिस्ट करप असो मनशाक तरी आमी कमीच मारचें पडटलें. आनी आमी पळयता आसतना आमी इतिहास वील हॅव टू सी
that these people in the past जरी तर पोन्ने कोण एमएलएज येता कॅन्डिडेट जावन येता जर आमकां वोट मार म्हणटा ते कॅन्डिडेटान आमकां असेंब्लीत कितें केल्लें काय तेजे पयलीं असेंब्लीत कितलें कंट्रिब्युशन आसा एज एन एमएलए वो फक्त तियात्र दाखयले वो एक दोन ग्राउंड बांधले म्हणून वो कोणाक 5,000 दिले अशे मनशाकूच वोट मारपाचे की तेजे आमी कॉन्ट्रिब्युशन असेंब्लीनूय पळोवपाचें. म्हाका दिसता हे फावटी जे आमचे जे पोन्ने आहा पळय लोक तांकां वोट दिवन कांयच फायदो ना कित्याक दे एब्सोल्युटली फेल्ड अस. तेणी गोंयची कांयच कितें म्हणटा ताका गोंयचे एक कल्चर आनी हें आसा पळय सगळें बिगाडून दवरला तेणी. उदरगती ना कांयच ना. तर आमकां हे मनशाक बसोवन एक नवे चेहरे हाडपाक पडटले जे गोंयचे आनी गोंयकारा खातीर वावरतले. So what I collect from Shankar, what is your main muddo? For example, now we'll go to a micro level, to your level. तुझ्या मायक्रो लेवलाच्या एका शब्दात किती तुझे माझ्या हेतून पळोवंक जाल्यार एनवायरमेंट आमी जर एनवायरमेंट वाचयना जाल्यार आमी मरतले. माझे जाल्यार म्हणणें अशें आमी जे लोक एनवायरमेंट वाचोवंक सोदता आनी हे मातृभुमीक जे जो मोग एनवायरमेंटाच्या थ्रू दाखोवंक सोदता तेकाच आमी निवडून हाडपाचो. कित्याक सांग आतां आमी लिटरली पयला एनवायरमेंट हेंच्यांनी काबार करून सोडला सारकें. एक्चुअली तशें सगळ्या आमच्या धर्मांनी आसा. गितांनी बरयल्लें आसा, सुराया हितून बरयल्लें आसा. सुराया नंबर कितलो तो निसार 28 बरयल्लें आसा. तशेंच आमच्या आयजायान बरयल्लें आसा की आमकां एनवायरमेंट सृश्टी आमकां सांबाळूंक जाय जाल्यार हे आमी कोणे पळय सांबाळला त्याचेर आमी लक्ष दवरचें पडटलें. फक्त एमएलए जालो पूण कांयच करूंक ना तेंय पळोवचें पडटलें अशें. सो वी हॅव टू सी दॅट डीड दे प्रोटेक्ट गोवा. आनी बेश्टे कोण ओपोजिशनाय रावले आनी ओपोजिशनान रावन कांयच करूंक ना आनी कोणे दुसऱ्या पार्टीक सपोर्ट केला पूण सपोर्ट केलो म्हणून जाय तशें गोंय डिस्ट्रॉय जावपाचें दिवप ना असो आमचें सगळ्यांचेच मत आसा की ना. सगळ्यांचे मत तशेंच आसा. तशेंच. सो फायनली एट द एंड ऑफ द डे गोवा हॅज टू बी प्रोटेक्टेड विथ ऑल द एमएलएज. नाजाल्यार येयलेलीच 5 वर्सां तूं शंकर तूं व्हिडिओ काडीत आसता हांवूय व्हिडिओ काडटा हो दीस रात एजिटेशनान बसता आनी 5 वर्सां मागीर आमी फक्त सांकवाळचेर आनी पुलाचेर आनी वयता थंय आमी 5 वर्सां उलयतात गोंय काबार म्हणून. तर हे फावटी आमकां हे 5 वर्सां उलोवपाक नाका अशें म्हणून आमी फुडें सरपाचें. देव बरें करूं.